दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो आमकां एक फादरा भासलो प्रायवन फादराब तुमी आयकला कोण ना फादर बोनावेंचर म्हणून उतार प्रायर तो सरलो फादर बोनावेंचर आनी इज ए स्टोरी टेलर म्हळ्यार तो काणयो सांगतलो सबार काणयो आमकां ताणें सांगल्यात. तो काणयो सांगतलो म्हळ्यार हे 10 वर्सां हे 10वी क्लास जाल्ले भुरगे यासाक जावंक खापजे नोट देखीतना सुरूच्या वर्सांनी तरबेतीच्या वर्सांनी वो फादराब थंय इंग्लीश शिकोवंक स्पिरिच्युअलिटी शिकोवंक आसतालो. वो स्पिरिच्युअलिटीच्या क्लासींत डायरेक्ट एक आमकां लिसांव दिवच्या बदलाक जायत्यो काणयो सांगून काणयान तें लिसांव आसलें. मोगाच्यानो ह्या फादराबान बोनावेंचरान मस्त काणयो सांगल्यात. बोनान मस्त काणयो सांगल्यात आनी ताचें खाड पुसून प्रायवन फादराब आनी ताणें काणयो सांगची रीत ताका देणें आसलें काणयो सांगचें. ताणें सांगली साबार काणयांत म्हाका एक काणी थोड उडास येवची. आदवेंत आयलो म्हणटाना ताची एक काणी म्हाका उडास येता. खरी काणी ती काणी म्हळ्यार एक इच्चू आनी एक माणको. इच्चू म्हणटा स्कॉर्पियन आनी फ्रॉग. ह्यो स्कॉर्पियन म्हणून काल करता म्हळ्यार ताका येणें कांय खावंक मेळना. ह्या न्हंयच्या ह्या तडीर कांय खावंक ना, पावस पुरो त्या तडीच्या त्या न्हंयच्या तिसऱ्या सायडीन पडटा आनी त्या गुड्याच्या तितल्यान बरें खावंक आसा. देखून इच्चू घाल म्हणटा म्हण येणें रावन म्हाका किडयो मेळनात. तण नासल्यार मस्तू किडयो आनी मेळटात खावंक. येणें खायना म्हाका तेन्ना पलतड्यो सजे म्हाका पायताय गी तूं मणक्या म्हणटा. माणको म्हणटा योब्बा तो शर्मेता, तो घामेता, तो भियेता. कित्याक म्हळ्यार इच्चू विकाळ येदोडलीशी म्हणटा तो कॉन्स घालता, तो विकाचे कॉन्स घालता. देखून तो म्हणटा काल विचारताय तूं म्हाका भंग करून पळयताय गी, तुजें विकान म्हाका कॉन्स घालशी जाल्यार हांव खंय मरोंक. देखून म्हजेर हें साध्य ना म्हणटा. देखून इच्चू म्हणटा हांव तुका प्रॉमीस करता, हांव बिलकूल तुका कॉन्स घालिना, हांव कॉन्स घालना. खंडीत गी तूं म्हाका प्रॉमीस करता गी, प्रॉमीस कर म्हणटा. जायत म्हाका हें म्हाका तूं तुज्या फाटीर बसून न्हंय उतराय, हांव तुका कॉन्स घालिना म्हूण प्रॉमीस करता. माणको पाता मणक्याक इच्चूची बिरमो दिसता. हांव बुकेलां, येणें खायना, म्हाका तेन्ना वचून पटा खायचे. म्हाका न्हंयच्या तडीर इशिल्या त्या आलतोडी तावन पलतोडी, इशीन तावन तेशीन, येणें तावन तेणें, हिंगा तावन थिंगा म्हाका व्हरू म्हणटा. आनी वो ओप्पाता. हिंगा तावन थिंगा व्हर म्हणटाना वो माणको मंगा जाता. माणको मंगा जावन हिंगा तावन थिंगा व्हरता ताका. आतां कालेंगी म्हूण सांगल्यार वो फाटीर इच्चू मणक्याच्या फाटीर बसला. फाटीर बसून मोद्या उदकांत पावल्यात, मोद्या न्हंयत पावल्यात. आनी मोद्या न्हंयत पावतना वो इच्चू काडटा अशी कॉन्स काडटा, माणक्याच्या फाटीक तूं कॉन्स घालता, विकाळ कॉन्स घालता. हें कितें केलें तुवें बसयलें कितें म्हूण माणको विचारता. तुवें बसयलें न्हय कॉन्स घालिना म्हणून. आनी आतां कितें केलें तुवें, म्हाका कॉन्स घालिना म्हूण सांगता. त्या दाळा तो इच्चू एक संगत सांगता ती म्हज्या काळजा मनांत आसा आनी ही त्या फादराबान सांगची, बोर्डार बरोवचें आनी सांगचें आनी वस्तू दिवन तें आमकां घडये सांगून आमची स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिणी बांदून हाडटा तो फादराब. आनी ताणें म्हणलें इच्चूची जाप. इच्चू म्हणटा कॉन्स घालचें म्हज्या सैमांत आसा, म्हजें नेचर कॉन्स घालचें. टू स्टिंग इज माय नेचर म्हणटा. कॉन्स घालचें म्हजें सैमांत आसा, कॉन्स घालचें म्हजें सैमूत, तें सैमांत म्हाका बदलूंक जायना म्हणटा. इच्चूक आपली सैम, आपली संवय, आपली साल बदलूंक असाध्य. ती बदलूंची कश्ट जावंक पुरो, ताका असाध्य जावंक पुरो. सैमाची साल बदलूंक, हें सैमाची गूण बदलूंक. उट्ट गुणां म्हणटा तो, उट्ट गुणां म्हाका सोडूंक जायना. देखून हांवें कॉन्स घाली म्हणटात आनी दोगी न्हंयच्या मदें बुडोवन मरतात. माणकोय मरता, इच्चूय मरता. थोडे आमची संवय तश्यो पाड संवय आसल्यार तातूंत आमकां बुडोवन सोडटा, आमकां बुडोवन आमी मरता. पूण इच्चूक तें ताची जिणी बदलूंक, सैम बदलूंक, ताची साल बदलूंक कश्ट तें असाध्य जावंक पुरो
पूण आमकां मनशांक तें साध्य, जिणे बदलूंक साध्य, आमच्यो संवयो काडूंक साध्य, आमची जिणी बदलूंक नवसारणी हाडूंक साध्य म्हणटा. आनी हें जावन आसा आयच्या लितुर्जेचो मुख्य संदेश हो, जिणी बदलूंक साध्य आनी जिणी बदलूंक आपयता. आयचो वांजेल, आयची वाचपां, दोनीय वाचपां, आमची जिणी आतांची चाल बदलिया. देवाक भेटची, देवाक स्विकार करची, देवा येवकार दिवन देवाक ताच्या मुखामळाचो उजवाड बगची, ताच्या मुखामळाच्या उजवाडांत आसतो संतोश, तो समाधान, तें सात्वीक जिवीत बगचें, तें साध्य मनशाक जिणी बदला म्हण सांगता हो आयचे आदवेंताचो दुसरो आयतार आमी समारपताना ह्यो आमकां संदेश हो आयतार आमकां दिता. देवाच्या स्पिरिताद्वारे आमचें सैम बदलूंक जाता, आमच्या सैमांत नवसरणी हाडूंक जाता, आमच्या सैमांत आमचें सैम रुपांतर करूंक, ट्रान्सफॉर्मेशन हाडूंक साध्य आसा म्हणून आयची वाचपां आमकां सांगतात. देव आमकां बदलावन हाडूंक आशेता. आयजायच्या ह्या वाचपांत, पयल्या वाचपांत आयजाय प्रवादी सांगता देव कितें आशेता गे म्हूण. 3 बदलावणी आमचे ते हेजे म्हणटा. 3 बदलावणी आयल्यो पळया आनी आमचे त्यो 3 बदलावण्यो आमच्या जिणांत गळसिया, ह्यो 3 बदलावणी हाडया म्हूण सांगता. इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत 11 अध्याय 1 ते 10 श्लोक भार्या पुरबायचे वाचाप. नीज बावडत ऑथेंटीक फेथ, नीज बावडत ऑथेंटीक फेथ म्हळ्यार ऑथेंटीक फेथ कदाळ कळटा गे म्हळ्यार तुजो ते नीज बावडता आसा, तुजें तें नीज बावडता आसा कळसो कसो तो कळीत जाता, तुजो नीज बावडत कळीत जाता केदाळा ताचीं फळां पळोवन. ताचीं फळां थोड्यांक फिलिंगां, रिलीजन म्हळ्यार बोगणां मात, बगचें म्हाका अशें जाय जें बोगणां, इल्लीशीं बोगणां मात्र, म्हाका बरें जाता मागणें, म्हाका आयतार वचोन मिसा वचनातलें बरें जायना, खाली बोगणां मात, भितर टोळ्ळो जाल्यार वण्णी. देखून बायलीं बोगणांनी मात्र न्हय नीज बावडत दिसो, ऑथेंटीक बावडत कितें गे म्हणून जुआंव बावतिस्त सांगता. कालें नीज बावडत म्हळ्यार तो म्हणटा कालें म्हळ्यार बॅर फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटन्स म्हणटा. तुमचो बावडत म्हळ्यार रिपेंटन्स, जिणी परिवर्तन, जिणी पाश्चात्तापावा, पाताक रडा, पाश्चात्ताप सुरसुर जे हांवें पाताक केलें न्ही, देवाक दुखयलें न्ही, हांवें पाताक केलें न्ही, हांव दिनवाशे काळजाचो जावना न्ही, अणुपकारी देखून रड तुजें अणुपकारपण, देवा दुखयलें, अणुपकारीपण दाखयलें, तें रड, त्या रडच्याक पाश्चात्ताप पाव, सुरसुरे, सॉरी म्हूण सांग, सुरसुरे. देखून देवाच्या राजांत सुपरफिशियल रिलीजन, उथोड रिलीजन, बरी फिलिंग्स इगर्जींत एक तर बरें फील जावचें, बागेर उलटें. देखून सुपरफिशियल रिलीजनाक जागो ना म्हज्या राजांत म्हणटा देव. दाखय फळ तुजो फळ दाखय. ह्या करेजमांत ह्या आदवेंता कालार तुजो आत्मीक जिणेचो फळ तूं दाखय. बावडतासो, नीज बावडत, ऑथेंटीक फेथ आसो, ऑथेंटीक रिपेंटाचो फळ दाखय. ऑथेंटीक रिपेंटन्साचो फळ म्हळ्यार कालें तो फळ देव आवशेचो फळ म्हळ्यार नीज मोग, नीज संतोश, जॉय, केदाळे तोंडार रडकुरें तोंड न्ही, तुज्या तोंडार हसकुरें तोंड, आनी केदाळे शांती समाधान, केदाळे हेट्रेड, केदाळे झगडे न्ही, शांत समाधान. मागीर सोंसणीकाय, पेशन्स, कोणें खालें म्हळ्यार पेशंट, देव पळयता म्हणून. मागीर सेवा, इल्ले सर्वीस, सेवा दिवची, गरजेवंताच्यो गरजो पळोवन तांच्या गरजांक पावचें. वो फळ देव आशेता आमचे तावन. देव खुतये तावन फळ काडटा. खुतये रूख फळ दिनातल्यार रूख फळ दिनात थोडे कुटुंबां वाडल्यांत विस्तार जाल्यांत, अनुकूल व्हडलीं. थोडे रूख आंब्याचे रूख पळयता मार्गादेगरांनी पुरो खेद व्हडले आंब्याचे रूख, पोरूय तेणें गेल्ल्या कांय आंबे नात. त्याच मार्गान आमी गेल्ल्या वयल्या सायडीक व्हडलो रूख आंब्याच्या रुखार फुलांत वचनात. ताच्या मागीर पोरू आदल्या वर्सा गेल्ल्या ना, हांव येदोळ म्हणसर फुलां दिसनात. व्हडलो रूख अनुकूल पूण फळ दिना.
देखून देव म्हणटा कुती एक फांतो पडटलो कातरल्या रुखाक एक फांटो फुट्टलो आनी त्या फांट्याचेर कुतयेक फांटे फुटोवन कुती फालयताली आनी कुती फालोवन बरून फुलां येवन बरून आंबे जाताले बरून आंबे जाताले बरून आंबे जाताले थोडे वटी ल्हानशीं कुटुंबां इल्लेशें खंय पुताक हें काम मेळ्ळें आनी पुरो कितलीं बरीं कामां करतात कुते दुवेक पुताक इल्लेशें काम मेळ्ळें इल्लेशें अनुकूल जालें हें कुतयेक फांटो पडलो म्हळ्यार तें कितलीं कुटुंबां हांवें पळयलीं खोलीन दुबळीं आनी आलीं आमच्या इस्कालांनी शिकोवन एक ITI खालें कर न्हू भायल्या गांव वचून ITI डिप्लोमा आनी प्रकरण ITI फक्त ITI फिट्टर मॅकॅनिकल कर न्हू कार मॅकॅनिकल जावन बाबा ऑस्ट्रेलियान कोलो सांबाळ तांकां आनी तशें वचून बरे पयशे करून खाणयल्यात आनी तांणी हेरांक कुमो करतात देखून एक फळ दिवचें बरो फळ दिवचें फळ मोग संतोश शांती समाधान लव जॉय पीस पेशन्स सर्वीस कायंडनेस दयाळाय मोवाळाय ती फर दाखोवची बावाडत नीज बावाडत आनी तें देव कुती येतावन फळ हाडटा रूख दिनातल्या वेळी कुती येतावन फळ हाडटा दुसरें इजाया प्रवादी काल सांगता म्हळ्यार आदीन तेलाची तेलावणी आसली तेलांक हाडून तेलांत आमकां मागतले तेलांत तेलावणी करतले आदी मागां परने तेस्ताबांतात आतां पवित्रत्म्याची तेलावणी चलता ही बदलावण येता पवित्रत्मा आमच्या अंतस्करणांत तेला येता पवित्रत्मा आमची काळजां मनान तेला येता पवित्रत्म आमचे जिणी तेला येता आमचे पवित्रत्म्यान तेला येयल्या वेळार ताची पवित्रत्म्याची फळां सोतिकाय मोग संतोश आनी समाधान सर्वीस सेवा आमच्या जिणेंत भरता पवित्रत्म्याची तेलावणी ही बदलावण येता हें चेंज बदलावण येता ती तुजे थंय येयचे पवित्रत्म्यान तुका थेलेचे म्हूण सांगता इजाया तिसऱ्या खाल्यांक इजाया म्हणटा म्हळ्यार पयलें तो सांगता कुती येता फाटो फाटो फळ दिता आतां पयलीं आदी मागां तेलांत आमकां तेला येतले आतांची तेलावणी पवित्रत्म्याच्या स्पिरितान आमकां तेला येता आनी तिसरें खालें म्हळ्यार हिंसा तावन शांती समाधानाक फ्रॉम वायलन्स टू पीस म्हणटा वाग ताचेर तो सांगता वाग भुरग्यां सांगता न्हिदतले खेळटले उडटले वाग भुरग्यां सांगता आसतले भुरग्यां सांगता आसतले आनी खालें म्हळ्यार व्हडली शिवांचो इंड तण खातले वासरां तांच्या सांगता आसतलीं गैरांक न्ही गैरांक वयनात आनी मुखार शिवां येतात शिवां आनी खालें खातात तण खातात अशीं शिवां तण खातात गैरां सांगता तें खातात सैमीक दुस्मान म्हूण आसले शांती समाधानान जिवंक शिकतात म्हणटा इजाया प्रवादी कोली बदलावन पळया आमच्या काळजां बदलताना आमच्या भोंवतणीचो सगळो संवसार बदलताना आमचे सैमीक गूण बदलतात इच्छूक बदलोवंक जायना पूण आमचे सैमीक गूण बदलतात आनी काळजां मनां भोंवतना आमचो सगळीं रचना आमचे सैमीक गूण बदलचे आमचे सैमीक गूण बदलतना आमच्या भोंवतणीचो सगळीं रचना आमच्या भोंवतणीच्या संवसारा रचना गायन गायतात सम्याक आराधन करतात आतां पयलें वाचपाक इजायाच्या प्रवाच्या ग्रंथांतले वाचप हें आयकलें दुसरें वाचप सांत पावल काल सांगता रोमाकारांक सांत पावल सांगता खालें म्हळ्यार सामुहीक बदलावण जायचें खाली म्हणजे वैयक्तीक बदलावण न्ही सामुहीक बदलावण जायचें आमचे क्रिस्तांव समर्थ वैयक्तीक आनी सामुहीक आमी सांगता मेळोवंक आसा आमची क्रिस्तांव समाज बांदूंक हाडूंक आसा सामुहीक बदलावण आमचे थंय आमच्या क्रिस्तांव समर्थीन ती आमची बदलावणेचें हें म्हणटा ग्रीक शब्द जावन आसात ती मेटानोया म्हळ्यार आमची काळजां म्हणून बदलाचें म्हणून ते दळा आमचे समुदाय सामुहीक बदलावण म्हळ्यार जुदेव आनी ग्रीक हे सगळी एकामेका भेदभाव आसूं नजो तो सांगता गर्व आमचें प्रायड हें सोडीचे आमी ग्रीक जुदेव म्हणलें भेदभाव मातापांत हाडूं नजो आमी आमचें गर्व ताका कारण आमचें कॉम्पिटिशन हांव वयर तूं वयर म्हणलें कॉम्पिटिशन हांव पयलें तूं मागीर म्हणलें कॉम्पिटिशन आमचें तें सगळें चलता गर्व स्वार्थ काडल्या वेळार म्हजें बरेंपण पळोवनचें स्वाहिता केल्यार तें सेल्फिशनेस परायिता करीचें म्हणून
नीज बदलावन नीज कन्वर्शन पाताक रडल्या वेळार जाल्ल्या सो गुर्तुगून सो नीज कन्वर्शन जालां नीज पाताक रडलां आमी नीज पाताक रडल्या वेळार नीज बदलावन हाडल्या वेळार नवसरनी आमच्या जिणेंत आयिल्लो सो गुर्तको सो हांव रेतेर गेला म्हजी जिणी बदलला म्हळ्यार हांव युनिटी हाडूंक पेसाडटां हांव एकवट हाडटां देखून आमच्या सामुहीक जिणेंत आमी एकवट हाडूंक एकवट हाडची युनिटी हाडची हात्यारान जायचे असमाधान घालून भेदभाव करचे न्ही युनिटी करचे हात्यारान जायचे म्हणटा सांत पावल हाका कॉम्पिटिशन आसूं नजो हांव जिखतां तुवें सोलवाचें हांव मुखार तूं फाटीं आसाचें हांव पयलें तूं मागीर म्हणल्यार आसूं नजो आमी एकामेका कॉपरेशन करचें साकार दिचें दुबावा बदलाक पाथयेनी आमचे थंय येचें नॉट डावट बट ट्रस्ट पाथयेनी येचें सगळ्यांक सांगाता घेवन आमी मुखार वचाचें एकल्यान मुखार रावन एकल्याचें सल्ल्यार पावना सगळ्यांची आयडिया सांगाता घालून मुजन्स जायचे न्ही सगळ्यांचे जायचे सांगाता मेळोन सांगाता घेवन आमी चलोवंक प्रयत्न करचे हें हाका उलो दिता दुसऱ्या मासाब आमचें तें आय फिलींग न्ही वी फिलींग येचें वी म्हणलें जें आय म्हणून येवन जो मिसांव काम देवाच्या राजाचें मिसांव काम आमी सांगाता मेळोन चलचें सगळ्यांक आमी बक्षिल्ल्या वेळार हें साध्य जाता एकवट हाडूंक जाता आमी सगळ्यांक बक्षिच्या वेळार आनी आमी आमचे खातीर मात्र न्ही हेरां खातीर हेरांच्या म्हज्या बऱ्यापणाक आमच्या स्वायता बऱ्याक मात्र न्ही हेरांच्या बऱ्या पासत जियेताना हेरांच्या बऱ्याक जियेताना आमचें थंय एकवट येता जो हांव जिणी बदलूंक उलो दिता ह्या खातीर तो सांगता काल म्हळ्यार रिपेंट म्हळ्यार कालें रिपेंट म्हळ्यार परिवर्त पश्चात्ताप पावा मेटानोया म्हळ्यार पाताक रडचें मात्र न्ही आमी थोडे फावटी इगर्जी घेता कुमसारा पाताक रडटा पाताक रडचें मात्र न्ही जिणी रुपांतर करूंक मागाचें कुमसार येताना पाताक रडाचें पयलें मेट दुसरें मेट आमी समजू मुख्य मेट म्हजी जिणी नवी करूंक म्हज्या जिणेंत नवसरणी हाडूंक हांवें पळोवची रीत संगत बदलोवंक म्हजो मनोभाव बदलोवंक आतां म्हाका घरा सुणेक सासूमाय पळयल्या जायना शेजारां पळयल्या जायना न्हवऱ्या पळयल्या जायना न्हवऱ्याक व्हंकले पळयल्या जायना व्हंकलेच्या कुटुंबाच्यान पळयल्या जायना हें दृश्टिकोन हो मनोभाव बदलाचें सासूमायक सुणेक पळयल्या जायना हें मनोभाव बदलाचें म्हणजे जो हांव बाप्तिस्त सांगता एकांत जाग्याक आपयता मरुभुमी म्हळ्यार एकांत प्रदेश थंय कोणूच ना थंय कोणूच ना मरुभुमी म्हळ्यार फकत एक रेवाळ जागो न्ही रेवाचो जागो न्ही थंय कोणी नातुलो जागो एकांत प्रशांत जागो प्रशांत देवान असल्या जाग्यार प्रशांत एकांत कोणी वचनातल्या जाग्यार दावपदेस तांकां दिलो दावपदेस शासन तांकां दिल्लो जागो तो देवान आपल्या परजे लागीं मान परजेक अती मोगाचें खाण सर्गीचें खाण मस्त पोटाशियम सोडियम आनी मिनरल्स भरलें न्युट्रियंट्स मस्त न्युट्रियंट्स मॅग्नेशियम पोटाशियम हें भरिल्लें खाण दिल्लें थंय फॉस्फरस दिल्लें थंय तें तोलें बरें खाण तांकां दिल्लें मान दिल्लो जागो तो मरुभुमींत देवा लागीं इंटिमेसी देव आपल्या परज्या लागीं इंटिमेसी रेवडारी मोग देवाक आनी लोकांक रेवडारी मोग दाखयलो कोलो मोग रेवडारी मोग दाखयलो जागो तो दाखोवचो जागो तो मरुभुमी संवसाराची सूख बुलावणी संवसारांत फॉल्स एल्युरमेंट म्हणटा आमी फॉल्स बनावचें संवसार आमकां बनयता तातूंत पयशे घाल हातूंत पयशे घाल म्हणून आनी हांगा जेव हांगा तूं ट्रिप्पाक वचूं हांगा तूं त्या गांवाक वचूं ह्या गांवाक वचूं तें पुरा जर्नी कर म्हणून आनी तुका थंय गेल्यार तुका संतोश मेळटा खुशी मेळटा म्हणून वय बालीक वच म्हणून आनी तशें आनी हेरांचें रीण काणें फाटीं दिनाका हेरांक भायल्या गांवां धाडटा म्हणून पयशे काणें आनी भायर धाडून विजा दिनाका लूट हेरांच्यो लूट हेर आखे साक्स घालता म्हणून बँकान साक्स घाल राव तूं साक्सता तूं विटनेस राव आनी पयशे मागीर तूं भरनाका तांणी भरीचे आनी सैरीक कर 60,000 70,000 काणें तांतले 60,000 एक चेडून दाखोवन दिल्ल्याक आनी त्या चेडवाक आतां तकलीफ सोमाना भितर सावन बाय शिंपिवड येता आनी 60,000 दिल्यार चेरक्यान तांच्या तागा आनी ते बाय न्हू ते कर्नाटक हांगा तावन बादामी तावन आयिल्ले बादामी हांगा
आतां आमी हांगा जेवन ते आयलां बादामी आतां आमी ना आमी आनी हांगा गालोट तूं आमकां नाका स्वामी हले बादामी चेडूं घरा येवन व्हडल्यान किकराट घालता संजेचे आनी बराबर शिंपिडोवची खंय ताका रांदून मायन रांदून दिजे ताणें पयलें जेवचें खंय हांवें पळय संवसारी कळ्ळें पळय पटयता पळय 60,000 दिवन हाडलां 60,000 हेरी केल्ले आनी कणयल्यात काल्या खातीर चेडून दाखयल्ल्या हांगा आमी मोग मेळ्ळो म्हणल्यार काजारचो बिवरो आमच्या आश्रमांत आसा आनी एक पयसो कोणाक दिवंक ना कितल्यो सेरिको जाल्यात पूण पळयात तुमी हांगा लोक येता तांची फायलां दिता आमकां वॉट्सॅपार धाडटा आमी आमचे दिसता चेडके आयले चेडवांचे फोटो दाखयता आनी चेडवां आयले चेडक्याचे फोटो धाडटा 4-5 फोटो धाडटा आनी एक लायक करता तांतली आनी काजार जातात ती उलोवन कणयता ती काजार जातात मागीर आमी चेडे सांगूंक येतात आमी काजार जाता त्या दाळ आमी पळयता तांचे दोगाड उलोवन ताळ पडटा गे म्हूण मोरलेस एक 7 मार्क मेळ्ळे 10 आमचे थोडे एक अले गूण आसल्यार दोगांक थाळ पडटा म्हूण कठीण राग आसल्यार आसल्या म्हणून बिलकूल आतां पळय दुसऱ्यांक खालें कठीण राग आसल्यार एक आमी जावंक सोडिना कठीण राग मागीर कितलें म्हळ्यार बक्षान दिनातल्यार राग भितर दवरून वीक ओंकल्यार इच्छु बरी केल्यार जायना बुडटा ताका आमी जायना म्हणटा तिसऱ्यांक खालें गे म्हूण सांगल्यार कठीण लाभदोनी आसल्यार एडिक्शन्स मोबायलाचें एडिक्शन चेडवाक सोऱ्याचें कठीण आल्या इल्लो सोरो आनी पेला आमी कांय म्हणना सगळो दिसी सोऱ्याचें एडिक्शन आसल्यार खंयचे वस्तू काडूनचें एडिक्शन करसूनचें एडिक्शन पयशे कांय नासले आतां नासल्यार आमी जावंक सोडिना जबाबदारी नासल्यार आमी फाटीं सरता मागीर कितें अती आसे खाल्याचे थोडेचे अती आसे ग्रीड कितले आसल्यार पावना आशा सगळ्यांक जायचे सगळो दिसी आशात तशें आसल्यार आमी काजार जावंक सोडी तशें म्हणटा आसा हें संवसाराचें एल्लोरमेंट संवसार आमकां बांदयता ह्या संवसाराच्या बांदयता न्हू हो संवसारांत भायरेचें कोणी नासल्या जाग्यार हेचें थंय देव मेळटा तो ताचें मान आमकां दिता ताचें मान आमकां आमचो ते इंटिमेसी आनी उलयता आमच्या लागीं संवसाराची बुलोवणी थंय ना संवसाराची बुलोवणी हें कशें साध्य गे म्हळ्यार संवसाराची बुलोवणी तावन भायर येवचें कशें म्हळ्यार त्या बुलयणेंत डिटॅचमेंट म्हळ्यार मेकळें जायचें त्या डिटॅचमेंट जायचें मेकळें जायचें पातकां थावन आमी मेकळें जायचें तांणी फेस करच्या तळणे थावन आमकां डिटॅच करचें जाल्यार आमी मरुभुमीक वचचें एकांत म्हळ्यार मोबायल इल्लेशें उणें करचें म्हज्या घरा भितर तर हांवें घर सोडून खंय एक मरुभुमी रेवेच्या जाग्यार वचचें म्हणना म्हज्या रुमांत थोडो तो वेळ सकाळीं उठल्या तक्षण हांव मोबायल आपडिना हांव देवा लागीं इल्लोसो टायम देवाक आयकता खंय ओगेत बसचें ध्यान करून देव कितें सांगता गे म्हूण राती वांजेल वाचला ती उतरां म्हजे थंय येतात आतां हांवें कितें लोकांक सांगचें गे म्हण येतात हे 10 मिनटां म्हजी 15 मिनटां सकाळीं उठल्या तक्षण देवार गोगलापाचें गीत हांवें घडयलें तें सदांय म्हणटा हांव तें म्हणल्या तक्षण ओगेत बसता मावून खंयचें मतीक डिस्ट्रॅक्शन येना आनी त्या दाळा वांजेल मात्र पळय आज खंयचे काल राती वाचुल्लो आयच्या दिसाचो वांजेल तो म्हज्या मतींत वळटा आनी तांदूळ त्या दाळा म्हजी जिणी एक घडी बरो म्हाका देव उलयल्या बरी जाता देवान म्हाका व्यंग्यान घेतिल्ल्या बरी जाता आयच्या दिसा जियोंक कश्टान ताण आटकां तावन हांवें पडना अशें घट्ट रावोंक म्हाका देवाची कृपा मेळटा मुखाच्यान तुवें पाताक वळखा जाय मरुभुमी म्हळ्यार मरुभुमींत तुवें पाताक वळखाचें हें जो आंबो ती सूल दिता पाताक वळखा पाताक रडा म्हणटा तो तुवें पाताक वळखाचें हांवें पाताक केलां म्हणल्यार वळखाचें देवा मुखार मागीर तेन्ना तो लोक देवा मुखार कालतो लोक जाता तूं कालतो जाताय पाताक वळखताय आनी आमकां सोडवंदाराची गरज आसा म्हाका पाताक आसा ह्या पातकां तो सोडवतेलो सोडवंदाराची गरज आसा म्हूण तूं वळखताय आनी सोडवंदार म्हज्या काळजांत हेजे म्हूण तूं वळखताय ही खालती वळखोनी आनी तांचो वांटो लोक बदलितना तो काळजा फाटल्यान काळीज तयार करता ही बदलावण हें पाताक वळखल्या तक्षण आनी आमचो वांटो आमी बदलितना आमचे आतां वांटो आतां सांगल्यो थोड्यो वांटो आमी आतां पळय एक थोड्यो वांटो घाल म्हणल्यार एरांची कोपरो उलोवच्यो आनी एक वांटो घाल म्हळ्यार विजा करनिता पयशे कोणून पत्तावचे रीण कोणूचें पत्तावचें ओल्यो वांटो आमच्यो सोडीचे आनी इगर्जेंत सांतांबरी करचें दूख रोडचें फिलींग मस्त फिलींग इगर्जेंत हांगा फिलींग ना हांगा अशें तशें तो वांटो सोडल्या वेळार एक आमच्या पाताक रडल्या वेळार एक वांटो बदलल्या वेळार काळजा फाटल्यान काळीज तयार जाता
देवाची कृपा घेवंक तयार जाता, देवाची खाकुळत घेवंक तयार जाता. आनी देवाची कृपा घेताना, देवाची खाकुळत बघताना, ताची खाकुळत बघताना जिणी रुपांतर जाता, नवसरणी म्हज्यात येता. म्हजी जिणी, म्हजी साल, म्हजे चिन्नां, म्हजे आशा बदलता, म्हजो मनोभाव बदलता, म्हजे एटिट्यूड बदलता. आमी आडवेंटांत करिजे जाल्लें हें. आमी आडवेंटांत आमचे आत्मे देवाक मेळोवंक तयार केल्यात गे. आमी प्रिपेर केल्यात गे म्हजो आत्मो. देवाक मेळोवंक म्हजो आत्मो हांवें प्रिपेर केला गे. तुजें कालतें रिपेंटन्स, पाश्चाताप पावलाय गे तूं. जर तर तूं पाश्चाताप पावलाय जाल्यार, तुजो पाश्चाताप पावलाय जाल्यार, निर्तून पडलाय जाल्यार, पाश्चाताप पावलाय जाल्यार काल जाता म्हळ्यार डिटॅचमेंट जाता, मेकळें जाताय तूं. ह्या संवसारांत मेकळें जाताय. संवसाराच्या आशा पाशांत तूं मेकळें जाताय. मेकळें जाल्ल्या तक्षणा तूं काल जाता म्हळ्यार सर वस्तून थावन तूं मेकळें जाताय, सर वस्तून थावन. आनी आपणाचेंच पळोवचें, आपणाचेंत लेखचें, आपणाचेंत चिंतचें, हेरांचें खंयचें पडो वचना. ह्या मनोभावांत तूं मेकळें जाताय. तुज्या आत्म्याक अनहेल्दी एटॅचमेंट हासागी पळय. तुज्या आत्म्याक अनहेल्दी एटॅचमेंट, अनहेल्दी बरें न्ही जाल्लें एक एटॅचमेंट आसागी पळय, लबदोनी आसागी पळय. आनी तुवें रिपेंटन्स, पाश्चाताप तूं करतना हें मुख्य गूण हो पथाक रडचो, सॉरी म्हणचें तुज्या पथकाक. हें मुख्य, तें तुका देवाच्या अगाध अपार कृपेक तयार करता. तुज्या पथाक तूं रडल्या तक्षणा देवाच्या अपार कृपा घेवंक तुजें काळीज नितळ तयार जाता, काळजांत जागो जाता. देवाची कृपा काणोवंक, नातल्यार तुज्या काळजांत हें भरलां देखून देवाची कृपा भायर तुट्टा. देवाची कृपा भितर खणीचें जाल्यार तुज्या काळजांत तयार करता. पथाक रडचें रिपेंटन्स केल्या वेळार आनी तुजें सॅल्फ थिंकींग येता तुवें मेकळें जाल्ल्या वेळार. हर एकल्याक आमकां वाट तयार करूंक आयची लिटुर्जी आमकां उलो दिता. शिकपी अशिकपी सर्वांक देवान वाट तयार करा, वाट नीट करा म्हूण सांगलां. शिकप्यांक अशिकप्यांक, ग्रेस्तांक दुबळ्यांक देवान वाट तयार करूंक सांगलां. ल्हान मनशांक, ल्हाना व्हडांक, स्मॉल अँड ग्रोन अप, सगळ्यांक ल्हाना व्हडांक सर्वांक देवान वाट तयार करूंक आपयलां. वाट तयार करची, जिणी बदलूंची आनी पश्चाताप करन आमची वाट तयार करया. जे आमी पथाक रडल्या तक्षणा, जिणी बदलल्या तक्षण आमी देवाक आमचे थंय येवंक, ताच्या कृपेक, ताच्या खाकुळटीक म्हज्या काळजां येवंक हांव काळजा फाटल्यान काळीज तयार करूंक सुरू करता. तसलें आद्वेंताचें हें आपोवणें आमी स्विकार करया. आमच्या पथाक रडया. देवाची कृपा आनी देवाची खाकुळट आमच्या काळजां जिण्यान भरया. आमचे थंय नवसरणी हाडया आनी आमचें जिवीत अत्ता बरेंच करया. आमेन. दिव्यवाणी